किती हा बात्राव कोण हा भितर तर सध्या कोण ना तो कोण म्हणटलो की तो कोण पयली एक्सेप्ट जाला म्हणून वेला म्हणून सांगसले म्हणजे तटतालो म्हणटलो तो कोण तरी वरता आमकां येयल्ली इन्फॉर्मेशन की कोण तरी भितर ट्रॅप जाला म्हणून. ओके आता तुम्ही चेक केलं पण आता काय ना फाटल्यान भितून कंटेनरान कोण हा पयला तुम्ही कंटेनर तो म्हणटा फुल हेचे आमचे एसीचे आमचे आमी पेपर आतां चेक केले जाल्यार भितर ते एसीचे आहा सगळे युनिट ते लोटलींच्यान गोरेगाव व्हरताले पेपर चेक केले कळटाले. कितले जाण आसले कितें खबर आसा नाचली कांयच आयडिया ना आमी पावले हांगासर कोण ना तुमकां आतां भितून कोण मेळोंक ना ना सध्या मरे आमी एक पयले ताका उलो मारलो आवाज दिलो कोण कॉल येयल्ले पीसीआरान दिल्ले कोण ट्रॅप जाला म्हणून गाडी पावतल्या बांबोळी म्हणून तिथं हांव येयले भेटले आमी टाणावट गेलो पळयता जाल्यार हांगा हय हांगा पयलीं चॅक केलें ताका आवाज उलो सुद्दां मारलो पण कोणूच ना ते कोण म्हणटा ते गेले पूण पयले आमी सगळे पूण कोण दिसोंक ना आमकां गाडीचे आतां आमी ते बील मेळ्ळा तेचे कॉल केलो ताका आमी तो येता म्हणटा कोण ओनर दिसता ओनर कंपनीचो कंपनीचो कोण कंपनी दीपक रोड कॅरियर कॉल केला ड्रायव्हराचो कितें जाला कॉन्टॅक्ट ना कांयच ना ताका म्हणून ताका आमी कोण कितले जाण आसले कितें आसले ताका कन्फर्म करपाक ताका कॉल केल्ले पूण तो येता म्हणटा केन्ना इन्सिडेंट जाला 8:25 आमकां कॉल येयल्ले ना आतां हय पण आता सध्या कोण ना भितर चेक केलं फुल चेक केलं आवाज सुद्धा ते उलो सुद्धा मारला पण कोण ना आवाज काय करू नका गाडी खंयसरली ती हरियाणा म्हणजे हांगातल्यान येयला ती लोटलीच्यान येयला एज पर हेच्या पेपराच्या प्रमाणे लोटलीच्यान येयला गोरेगाव वयताली ती लोडेड एसी युनिट आहा ना लोटली आनी गोरेगाव वयताली ती तुम्ही फाइंड आउट केला ना त्या कॉन्टॅक्ट केल्लो ते कॉन्टॅक्ट केलो कोण कितले जाण आसले कितें ताका खबर आसतलें रोड भितर काय ना ना हांगा कोण हांगा आवाज येता आमी वयर येयले पळय तातून काय पडलेले फायर येयले आमी 5 मिनटां फायर कोण आता कोणाक कितें कोण आसा बीन कितें खबर काय कळोंक ना कोण ना अजून काय कळोंक ना ड्रायव्हर बिवर कोण ना तितून दिसना काय कळोंक तुम्ही पोवूंक नाशिल्लो कोणच नसले आमी पोते कोण आसलो मेडिकलाक गेले एम्बुलन्स हय ते हिंगा रावले ते हांव हे सायडीक येवन पयले ते हिंगा बसले ते सगळे मिट्टी जावं लागले ते जाले कितले जाण आसले ते एक जावन पयले ते हिंगा पयले ते आतां पयले खबर ना कितले जाण आसले सर खबर ना एकूच पयले ते हिंगा भायर बसले ते वयर ड्रायव्हर आणि हे भायर सरलेले हे ड्रायव्हर खबर ना वयर एक भायर आणि कोण आसा बीन म्हणून सांग ना खबर ना आता भितर कसं खबर ना क्या हो गया रे क्या हो गया आप चला रहे थे गाड़ी क्या हो गया एक कार वाला आके लेफ्ट साइड में दबा दिया उसको बचाने के चक्कर में मेरा गाड़ी खाई में उतर गई अच्छा और कौन था आपके साथ क्या अकेला था ही थे अकेले थे अभी हॉस्पिटल में जाके आया अभी गया था सर जी वहाँ से ट्रीटमेंट की चल के ही आया भाई चल के आए उधर से ना एम्बुलेंस आया था छोड़ के यहाँ से चला गया आप अकेले ही था ना हाँ सर अकेला था ना गाड़ी में और कोई नहीं था कहाँ जा रहे थे अभी आप गाड़ी दिल्ली रहे थे सर दिल्ली जा रहे थे आपका नाम क्या है सर दिनेश यादव और क्या था सामान क्या था गाड़ी में वॉशिंग मशीन लोड है सर और फिर क्या बोलते हैं एसी है साइड में बैठो साइड में लगेगा वो लगेगा पीछे का पत्र लगेगा साइड में वो साइड में सर इधर बैठो आप मत जाएंगे